भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणाखाला मंत्री म्हणून काम करपाक अभिमान दिसता। दोतोर आसतना आपणेच ताचो राजीनामो स्वीकारिल्लो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें। जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें। ताच्यांनी पयलीं राजीनामो स्वीकारिल्लो जाल्यार 2008तूच आपूण आमदार जातलो आसलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एकमेकांची तोखणाय केली। मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा, जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंताक राजकारणात येवपाचे आसले तेन्ना आपणेच ताचो राजीनामो स्वीकारिल्लो आणि आता तांच्याच फुडारपणाखाला काम करपाक आपल्याक अभिमान दिसता अशें म्हणीत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली। जाल्यार विश्वजिताचें मातशें गणित चुकलें। तांच्यांनी पयलीं राजीनामो स्वीकारिल्लो जाल्यार 2008तूच आपूण आमदार जाता आसलो अशें हासत हासत प्रतिउत्तर मुख्यमंत्र्यान विश्वजिताक दिलें। राजकारणात मंत्री विश्वजीत आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाते सारके ना अशी गोंयभर पयली चर्चा चलताली। मात आता दोगांयनी एकमेकांची तोखणाय केल्ल्यान तांच्या नात्या भितर बदल जाता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला। प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजें रिलेशनशीप केन्नाचें ना। आयज कोणाक खबर ना, लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता। पार्सेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्सेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजीनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजीनामो आनी तेन्ना ते भितूर सरले। आयज कांय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे। आयज मुख्यमंत्री जाले। आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले, पूण म्हाका अभिमान की तेंचे सकयल हांव आयज काम करता म्हणून। आयज कोण खंय पावता, म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावू शकता ते कोण काय सांगू शकना। आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या। तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आनी आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकाराक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना। उद्देश हा की कितें तरी बरें जावपाक जाय। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाजे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा। घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारां न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो। म्हाका सांगता आसतनाय बी मोठो अभिमान जाता आणि त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां। मातशें गणीत चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केलें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो। हें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जाता आसलो। पण एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता। बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदां लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।